सप्तकोटेश्वर आणि आख्यायिका जर आमी पळयली जाल्यार सप्तकोटी ईश्वर म्हणजे 7 कोटी ऋषींनी केल्ली तपस्या अ, कोठींनी सॉरी 7 ऋषींनी कोठ्यांनी केल्ली तपस्या आणि ईश्वर जेन्ना प्रसन्न जालो अशी ही जी आख्यायिका आमी आयकतात ताचें एक मंदीर म्हळ्यार सप्तकोटेश्वर आमी जे नार्व्या मयें गांवच्या नार्वे हांगासर पळयता आणि दुसरें खरें मंदीर जशें म्हणटा की ताचे अवशेश अजुनूय आसात ते म्हळ्यार देववाडी, दिवाडी हांगासरले नार्वे गांवांत. पूण ह्या देवळाचें रिस्टोरेशन हांव परत एक आमी खुबदां रिनोवेशन हो नांव वापरता. पूण रिस्टोर करप हें कितें? हें एक्झॅक्टली जाणून घेवया आमच्या बरोबर पुरातत्व खात्याचे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे डायरेक्टर आसा निलेश सर. सर सगळ्यात पयलीं काँग्रॅच्युलेशन्स येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कंप्लीट जाला आनी आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर गोंया खातीर एक मायलस्टोन आसा. ह्या प्रोजेक्टा कडेन तुमी कशें पळयतात? पयली सुवातेर नमस्कार आनी तुमकां देव बरें करूं. श्री सप्तकोटेश्वर टेंपल हाजो रिस्टोर्ड टेंपलाचो लोकार्पण सुवाळो 11 फेब्रुवारीक आसा. पयली सुवातेर तमाम गोंयचे जनतेक ह्या देवाचे भावीक भक्त गोंयचे तशेंच गोंयचे भायले आनी महाजन्स हांकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करतां. खरें म्हणल्यार हें देवस्थान आनी डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी गोंय सरकार हांचो हो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट अशें म्हणटात की हो एक लँडमार्क हेरिटेज कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट. एक रिस्टोरेशन आनी कन्जर्वेशन हे दोन म्हणजे शब्द अशे आसात की हातूंत भितर ते म्हणजे हे प्रोजेक्टाक काम करता आसतना बरे तरेन वापरले आसात. एक म्हणजे वैशिश्ट म्हणजे ह्या संस्थाना भितर एक देवूळच न्ही की आजू बाजूनी ताका भरपूरशे रिमेन्स आसात. आनी हे रिमेन्स म्हणजे कितें एक थंय फाटल्यान आर्केड आसा लॅटरायटाची. मागीर एक तुळशी वृंदावन आसा, एक तळी आसा आनी एक दीपस्तंभ आसा. आनी ह्या देवळाचें हे कन्जर्वेशनाचें रिस्टोरेशनाचें काम करता आसतना कांय अश्यो म्हणजे ज्यो नोन आनी अननोन अशे कितलेशे एलिमेंट्स थंय आमकां मेळिल्ले आसात पळयतना. आनी एक म्हणजे डिपार्टमेंटान हें काम करता आसतना बेस्ट प्रॅक्टिसीस यूज केल्ले आसात. ह्यो बेस्ट प्रॅक्टिसीस टू रिइन्स्टेट दी हेरिटेज कॅरेक्टर ऑफ दीस टेंपल. एक म्हणजे सगळे कडेन ट्रेडिशनल लायम म्हणजे ज्या कडेन खंय सिमेंट बी आशिल्लें तें काडून उडयल्लें आसा सगळें. आनी एक रूफ आशिल्लो लाकडाचो, लाकडी रूफ जो मुखमंटप आनी सभामंटप हाजे वयर तो परत रिस्टोर केल्लो आसा सगळो. हाजे शिवाय आनी एक वैशिश्ट म्हणजे कावी आर्ट. कावी आर्ट म्हणजे एक तें ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ आर्ट, म्युरल आर्ट म्हणटा आमी गोंयचें. ताजें बी म्हणजे परत तें तयार करपाचें त्या देवळा भितर हाजोय बी एक बरोसो प्रयास केल्लो आसा. आनी तें बी बरे तरेन थंय रिइन्स्टेट केल्लें आसा, परत एस्टॅब्लीश केल्लें आसा. सो ह्या सगळ्या गजालींक एक्सपर्टीज लागता. तुमचे एक्सपर्टीज म्हाका दिसता खूब सारकें लक्ष दिवन थंय काम केलां कारण ते पिक्चर्स पळयत जाल्यारूच कळटा की तुमी म्हळ्ळें तशें कावी आर्ट किंवा रुफींग जे आसा ते स्कल्पचर्स जे आसा ते सगळे. ताजे बद्दल म्हाका थोडें कितें सांग? एक म्हणजे हें प्रिजर्व करता आसतना एक सायंटिफीक एप्रोच आसता आनी तातूंत ते म्हणजे ताका ओरिजिनल फॉर्मान हाडप आनी ताका त्यो आमी ज्यो टॅक्निक्स वापरतात त्यो ट्रेडिशनल टॅक्निक्स. आनी हें करता आसतना आमकां म्हणजे एक डिपार्टमेंटा कडल्यान एक्सपर्टायज आसाच. म्हणजे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे त्या फिल्डांतले एक्सपर्ट आसात. कन्जर्वेशन फिल्डाचे एक्सपर्ट्स आसात आनी त्याच बरोबर आमचो कन्सल्टंट आशिल्लो एक बरो वेल नोन कन्सल्टंट. ताणें हेजेर भरपूर स्टडी करून म्हणजे कशें उत्तम प्रकारे हें करपाक जाता हें करून दाखयल्लें आसा. सो म्हाका सांगा हाजो फायदो आतां इन फ्युचर सुद्दां कारण हे एक मायलस्टोन जशें तुमी सांगलें की तुमी कंप्लीट केला. डिपार्टमेंटाक कशे तरेन जावं शकता? एक म्हणजे हो जो प्रयास एक आसा तो एक अशें ना की हें पयलेंच अशें म्हणून. अशे कितलीशीं म्हणजे स्ट्रक्चर्स केल्ले आसात. ह्या डिपार्टमेंटा अंडर म्हणजे खुबशे मॉन्युमेंट्स येतात. जातूंत भितर फोर्ट्स येतात, मागीर टेंपल्स येतात, चर्चीस येतात, रॉक आर्ट्स, केव्स. म्हणजे हो एक एक्सपिरियन्स आमकां. म्हणजे हाजे मुखार आनीकय अशें कितें कितें आसतलें. तशें थोड्यो चर्चीस बी केल्या आमी. सो ह्या एक्सपिरियन्साचेर मुखार दुसरी आमकां हाताक घेवपाक सोंपी पडटली, इझी पडटलें. सर फाल्यां लोकार्पण जावपाचें आसा. कितें आसा प्रोग्राम ताचे बद्दल 1-2 मिनटांत?
सकाळी फुडें एक प्रोग्राम आसा. म्हणजे सकाळीच तो जल अभिषेक आसा. सो तातूंत विविध गडां वयल्यान पाणी येतलें, उदक. आनी कितल्यांक आसा सर हो? हो सकाळी 9:00 आसा. माननीय मुख्यमंत्री येतले ह्या कार्यक्रमाक आनी तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजीचे मंत्री येतले, श्री सुभाष फळदेसाय. आनी हो कार्यक्रम सकाळी जातलो. आनी आमी अशें आव्हान केल्लें आसा. आमची गोंयचीं सुद्दां जीं देवळां आसा पळय, तांकां आमी सांगलां की तुमचीं सुद्दां देवळांतले पावन तळयेंतलें जल तुमी हाडचें आनी ताचोय अभिशेक करपाक मेळटलो. तो एक आनी सांजचो जो आसा तो फॉर्मल प्रोग्राम आसा. ओके. हो सांजचो प्रोग्राम कितल्यांक सर? तो 4 सुरू जातलो 4. आनी ताका गेस्ट आसा आमचे खूब जाण. सो लोकूय येवपाक शकता फूल डे हांगासर फाल्यांच्यान. एक्चुअली आज म्हणजे 8, 9 आनी 10 तारखेर धार्मीक कार्यक्रम आशिल्लो सगळो. हय. सो चालूच आसा आनी फाल्यांच तो फॉर्मल प्रोग्राम आसा. सण कसो एक चालू आसा हय, थंयसर. हय, हय. सर तुमची मॅसेज आमच्या गोंयकारां खातीर ह्या दिसांनी? एक म्हणजे एक ट्रेडिशनल पद्दतीन रिस्टोर केल्लें एक बरो प्रोजेक्टाचें लोकार्पण जाता आनी एक हिस्टॉरिकल सायट म्हणात आनी इव्हेंटूय बरो मोठो आसा. तेन्ना सगळ्या लोकांनी येवन पळोवचें, देवाचें दर्शन घेवचें, आशिर्वाद घेवचो आनी ह्या देवळा बद्दल इन्फॉर्मेशनूय बी सगळ्या जगाचेर पावोवचें. सो भायले ट्युरिस्टूय बी मोठ्या प्रमाणान येवचे हांगा. थँक यू सर. थँक यू व्हेरी मच. देव बरें करूं.